संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण संकामी संपूर्ण बोलू दिला सौम्या परमापुर्या संकामचे तारण. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आयकूंक आनी तें नियाळ करूंक आमी आयतें सवया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वाक्य 21-28 पर्यंत. उपरांत ते कफेर्नावाक येवन पावले. साबत येतच जेजू सिनेगॉगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताच्या शिकवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतलो, शास्त्रां बरी तो तांकां शिकयनातलो. तांच्या सिनेगॉगांत देवसार लागलोलो एक मनीस आसलो. जेजू पळयतच ताणें बोब मारली, नाजरेच्या जेजू, तूं आमच्या खबरे कितें आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र सन. पूण जेजून ताका बेश्टोवन म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तोवळ तो देवसार ताका पिसून व्हडल्या ताळ्यान बोब मारीत त्या मनशा तावन भायर आयलो. सुमेस्त विस्मेस्त जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारूंक लागले. ही एक नवीस शिकोवन अधिकारान भरलेली देवसाराक पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचें फर्मान मानतात. तितल्यार गलिलियाच्या आख्ख्या प्रांत्यांत ताची कीर्त गाजली. देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बापा तावन आमकां लाभता सस्नीक मोग. देवान ताचो मोग संपूर्ण रितीन आमकां दाखयला. सुरवेर आपल्या उतरान मनशाक तो रचता. आपलें उतर मनशा थंय फळ जोडूंक आशेता. उपरांत आमी पळयता मनीस हें उतर नाकारता, पूण देव आपले प्रयत्न सोडिना. देव मनशा फाटल्यान वेता. तो आपले मनशाक दिल्लें तें उतर तो पाळटा आनी ह्या सोल्ल्याचो निमाणो गांस जावन आपल्याच एका पुताक संवसाराक धाडटा. जेजू देवाचें उतर मनशांक प्राप्त जाता आनी ह्या उतराची सकत कितली वर्ते म्हूण आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां स्पश्ट जाता. जेजू सिनेगॉगाक थंयसर वेता आनी शिकयता. देवसार लागलेल्या एकल्याक धांवडायता. देवसार धांवडायता. प्रस्तूत समाजांत आमी पळयता कोणी एकलो एलिसावाक रावतना राजकीय एक मुखेली विविध जाग्यांनी वचून भाशणां करता. आवाज बोबाट बासावण्यो इंसून आपूण व्हड म्हूण सांगचें चलत्या जिवितांत विविध जाग्यांनी आमकां पळोवंक मेळटा. केवल थोड्या वेळाचो संतोश मात्र आयलेल्या लोकांक थोड्या वेळाचो एक संतोश, पूण तो लोक फाटीं वेतच. जें कितें ताणें सांगलां, जें कितें आयलेल्या लोकांनी आयकलां, लोक विसरून सोडता आनी घरा वेता परत तेंच जिवीत. कित्याक खंयच्याय रितीची बदलावन हांगासर आमकां पळोवंक मेळना. कित्याक केवल उतरां, आवाज, ताळो मात्र तें सांगलेलें उतर तांच्या जिवितांत, तांच्या समाजेंत, तांच्या वैयक्तीक जिवितांत जावं पुरो, कुटुंबांत जावं पुरो, समाजेंत जावं पुरो कसलीच बदलावन तांकां पळोवंक मेळना. आयकता, येता, बसता आनी फाटें वेता परत तेंच जिवीत. हांगासर आज आमी पळयता वांजेलांत जेजू सिनेगॉगा भितर आयलो आनी लोकांक जेजून
सुटकेचो संदेश शिकयलो. कशें आजकाल मुख्य शहरांनी आनी हळ्यांनी इगर्ज्यो आसात, तशेंच आख्ख्या पलेस्तिनांत मुख्य शहरान आनी हळ्यांनी सिनेगोगा आसलीं. जेजू कफेर नांवाच्या सिनेगोगाक साबाता दिसा वेता आनी थंयसर लोकांक शिकयता आनी लोक जेजून दिल्ली ती शिकोवन आयकूंक कांय जाता आनी अजाप पावता. कित्याक जेजू केवल ताच्या उतरांनी संदेश दितलो मात्र न्ही, ते ताच्या चलत्या जिवितांत कार्यगत करूंक पळयलें. ताच्या जिवितांत जेजून तें उतर जियेलो. आपल्याच अधिकारान जेजू उलयलो. ताका आयकून लोक विस्मीत जालो. जेजून आपल्याच अधिकारान मनशा जिवाक सुटका आनी सोडवण लाभयली आनी हें पळोवन लोक शेरी सुकलो. जुदेव शास्त्रींनी देवसार संस्कृतेच्या आनी विधी नियमाच्या सांकळेन बांदून घाल्ल्या लोकांक जेजून सुटका परगट केली. जेजूच्या एकाच उतरान थंयसर आसलेलो देवसार धांवलो. देवसार लागलेल्या मनशान सांगलेलीं उतरां ही, जेजू नाजरेना आमकां नाच करूंक आयला गे. तूं कोण म्हण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जन. देवसार सयत जेजू कळकोंक पावलो. खरेंच जावन जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो देवसाराचें राज स्थापीत करूंक न्ही, देवाचें राज स्थापीत करूंक. आनी हें राज आमचें जाय तर जेजूची शिकोवन जेजूचो संदेश आमच्या चलत्या जिवितांत आमी हर एक दीस आमी पाळोवंक मुखार सरा जाय. जेजूच्या काळार आमी पळयता शिकलेले जाणारी शास्त्री फारिजेव लोकांक शिकयतले. आपल्या खुशी आनी मर्जे तेकीत नियम शास्त्र ते लोकांक विवरसून सांगतले. तांचेच रितीन नियमां ते कुडसितले. लोकांचेर नियमाचें वजें ते चडयतले. तांचे थंय कसल्याच रितीची बदलावन पळोवंक मेळनातली. केवल हेरांक शिकोवन हेरांचेर जायते रुली रेगरो घालच्यांत मात्र ते तांचें जिवीत ते सरतले. पूण जें कितें ते शिकयतात तें तांच्या जिवितांत पाळोवंक, जिवितांत त्या प्रकार जियोंक ते मुखार सरनातले. शुभ वार्तेंत आमकां पळोवंक मेळटा जेजूची शिकोवन आयकून थंयसर आयिल्लो लोक विस्मीत पावलो. उतरांनी मात्र न्ही, करण्यांनी जेजून जें कितें शिकयलें तें ताणें कर्ण दाखयलें. पातक्यांक पिडेस्तांक अनाथांतय हुस्को दाखयलो. देवसार धांवडायलो. सर्गी बापाचो मोग लोकांक कळीत केलो आनी हें पळोवन लोक विस्मीत जालो. पातकी सोमेत ताचे इश्ट जावन आसले. ताची शिकोवण त्या लोकांक बरी लागली. सादें चिंताप आनी लोकांक समजा सारकें जेजून त्या लोकांक शिकोवण दिली. आमी पळयता उतरां भोव मोलादीक, बळादीक, समाधानाचें उतर, मोगाचें उतर, बक्षणाचें उतर, मार्गदर्शनाचें उतर, जनवायेचें उतर खंडीत जावन जिवितांत बदलावन हाडटा. आनी हीं उतरां बेपयसकर आमकां संतोश हाडून दिता. आमची निराशा पयस करता, आमचो बरवसो चडयता. द्वेश सांडून आमचे थंय नवी उर्बा चडटा. एका टिचरीन शिकयल्लें तें जनवायेचें उतर खंडीत जावन भुरग्यांच्या जिवितांत बदलावन हाडटा. जेजून क्रूर कायदे आनी वायट संगती मदें अडचल्ल्या लोकांक आपल्या उतरां आनी शिकोवणे वरवीं सोडवण तशेंच स्वातंत्र्य लाभयलें. ससनाच्या जिविताक लोकांक वाट दाखयली. जेजू आजुनूय आपलो वावर आपले मिसांव मुखारसून आसा. आमचे लागीं हर एक दीस तो उलयता. ताची शिकवणेक आमी कान दिले तर
काण दिलो तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत बदलावन जाता. जेजूच्या उतराचेर पातयेनी दवरून केदळ आमी चिनी सरताव कसलेच रितीचे बादाक आमकां जावचें ना. जिवीत दिवचें उतर आमी रीग दीस ते मानून घेवंक जाय. जर देव आमच्या पक्षेक आसा तर आमचे विरोध कोण आसा. सांत पावलूची अर्थाभरीत उतरां ही दिसपडत्या जिवितांत आमी पळयता. कोणेंय आमकां गाळी दिल्यार वा पाड उतरांनी हिणसिल्यार खंडीत जावन आमकां दूख भोगता. कित्याक ती उतरां आमच्या काळजाक लागतात. पूण देवाचें उतर आमी आयकता आनी सबारपोटी आमी विसरता. काळजाक करिना, केवल आयकता, मतीन दवरता आनी त्या उतराची आमकां विसर पडटा. देखून सबारपोटी आमच्या जिणेंत बदलावन आमकां पळोवंक मेळना. एक सादें दृश्टांत तुमचे मुखार दवरचें तर एक फावटी सोबीत झाडां तशेंच फरमळीक फुलांचें एक तोट आसलें. जायतीं फुलां थंयसर आसलीं आनी एक फावटी त्या तोटाक एक पिसोळें येता. पिसोळें उबोन उबोन थंयसर येता. थंय हांगा धांवता, फुलांचेर बसता आनी थोड्या वेळा उपरांत त्या फुलांच्या तोटांत धांवन ते भायर वेता. ताचे उपरांत वनस्पती सुविज्ञानी थंयसर येवन पावता. फुलां पळयता, फुलांची परिक्षा तो करता. जें कितें बरें लागता, जें कितें तो पळयता तें बरयता, थोडो वेळ रावता आनी उपरांत तो फाटीं वेता. तो गेल्या उपरांत थंयसर त्या तोटाक मोवांचे मूस येतात. फुलांचेर बसून तांतलें त्या फुलांचें अमृत ते साकतात आनी जें कितें तांणी साकलें तें अमृत फाटीं वचून पळयेन ते जमयतात आनी मोव तयार करतात. हांगासर 3 रितीची बदलावन आमकां पळोवंक मेळटा. देवाच्या उतरा विशीं उलयतना 3 रितींच्या मानोभावांत आमी जियेता. पिसोळ्या बरी आमी तें उतर आयकता, वाचता. सबार फावटी तें सदांचें जाता. आमच्या जिवितांत कसल्याच रितीचें बदलावन आमकां पळोवंक मेळना. विज्ञानी भशेन आमी तें उतर आयकता, शिकता, अध्ययन करता. पूण तें उतर केवल गिन्यान्याच्या पावंड्यार रावता, पावंड्यार उरता. पूण केदाळ आमी मोवांच्या मुसा बरी त्या उतराचो सार जमोवन जिविताक आमी लागू करता. खंडीत जावन आमच्या जिवितांत, आमच्या जिणेंत बदलावन घडता. तें आमी आयकूंक जाय, नियाळ करूंक जाय आनी नियाळ कर आमी समजाल्लें तें उतर आमच्या चलत्या जिवितांत लागू करतना खंडीत जावन आमच्या जिणी बदलावनाक आमकां कारण जाता. मरयेंतय अशेंच घडलें. मरयेंतय तें उतर जिवें जालें. काळजा मनांत रिगलें आनी फळ दिवंक शकलें. तें उतर तिका समजोवना तरी तिणें तसो त्या उतराचो बेपारवो करूंक ना. काळजान मरयेन तें उतर जगोवन दवरलें, तें सांबाळलें, त्या उतराचेर नियाळ केलो. चवकास तिका समजूंक, त्या उतराचो सार तिका समजूंक तिणें प्रयत्न केले. देवाच्या उतराचेर बरोवस दवरली मरी कुर्सामळी धैर्यादेक रावता. थंयसर आसलेले सर्व शीस धांवन गेल्यारी त्या संकश्टा वेळार त्या कुर्सामळी शेवट पर्यंत जेजूक मरी सांगात दिता. एब्रेवान बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता, देवाचें उतर 2 दरीच्या तलवारी सारकें, तें खरेंच जिवें आनी क्रियात्मक. देवाचें उतर केदींच तें निर्फळ जायना. जें देव चिंता आनी आशेता तें आपल्या उतरान आमकां कळयता आनी ताच्या चिंतमा प्रमाणे उसारलें तें उतर संपूर्ण जाता. इजाया प्रवादे मुखांतर सर्वेस्परान ह्या परी सांगलां, म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना. बगार म्हजी खुशी फाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सक्कड करता. देवाचें उतर कोण आयकता, कोण पाळटा, खंडीत जावन ताच्या जिवितांत
तें बदलावन हाडूंक शकता, तें खंडीत जावन निर्फळ जायना. देव आपलें जिवीत आपले सक्ती दवरना, तें मनशा लागीं वांटून घेता. तो सस्नीक शब्द मनशा लागीं उलोवंक सोदता, पूण मनीस देवान दिल्लें स्वातंत्र्य सबार फावटी दुरुपयोग करता. आज खंडीत जावन मनीस जावंक जेजू आशेना तरी बगार आमी सर्व आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजेंत मनशापणाचे मनीस जावन हेरांच्या जिवितांत देवाचो शब्द उसारूंक देव आशेता. तो अनुभव वांटून घेवंक देव आमकां पळयता, जेजू आमकां पळयता. भगिवंत इरेनियस हाणें सांगलेलीं उतरां हीं, जेन्ना मनीस जिवाळ आनी क्रियाळ आसा त्या दाळा देवाक महिमा जातात. त्या वेळार देवाक महिमा आमी गायता, देवाची महिमा आमी गाजोवंक शकता. सांत पावलून सांगता, कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालें. देवाच्या उतरा वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळटा, नव्या वाटेन चलोवंक देवाची कृपा आमकां लाभता. पूण तें उतर आयकूंक, त्या उतराचो सार समजून घेवंक आनी ते आमच्या जिवितांत जियोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. ताची कृपा आमी मागूंक जाय. त्या वेळार मात्र तें उतर आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक शकता. जेजू, तुजो अधिकार म्हजेर चलय. म्हज्या जिवितांत बदलावन हाडूंक हांव प्रयत्न करता आसतना तुजी कृपा म्हाका दी. हांवें जेजूचेर अचल पातयेनी दवरून चलोवंक म्हाका जाय तुजो आदार. कित्याक तो आपल्या अधिकाराच्या उतरांनी आमकां जावच्या अडकळ्यांतावन, देंवसरांतावन, उणेपणांतावन सुटका लाभयता. कित्याक आमच्या जिवितांत उणेपण आसा. उणेपण आमकां भरती करूंक आमी पळयता. आमी आमच्या जिवितांत संतोश, एका रितीचो संतोश आमकां दिसना जाला. देखून देवसार सांगता तुजें थंय उणेपण आसा, तें भरती कर. अशें संवसारी वस्तूक आमी लालेवनूच वेता. संवसारी संगती आमी एकठांय करचे रितीन ताका आमी पाटलाव करच्या रितीन आमी आमचें जिवीत चड रितीन विभाड करता. आज आमी मागोवंक जाय ताचेर आज येवं. कित्याक ताचें उतर, देवाचें उतर केदाळ आमी आयकता. जेजूचें राज आमच्या जिवितांत सार्थक जावंक खंडीत जात. दक्तेरा सरशी गेल्यार दक्तेर आमकां वखद दिता. कशें, कितलें, केदाळा तें वखद आमी खानगे जाय म्हूण आमकां सांगता. आनी केदाळा आमी देवा दक्तेरान सांगलें उतर पाळता, खंडीत जावन आमची पिडा गूण जाता. एका पिडेस्तान वैजा सरशी गेल्ले बरी पवित्र पुस्तकां थंय आमी वेता, तें आमी वाचता, आमी नियाळ करता आनी तें उतर आमी कार्यरुपी घालूंक शकता. खंडीत जावन जिणी बदलूंक शकता. कशें त्या सिनेगोगांत जेजून उसारलें तें उतर आनी तें आयकल्लें, तें उतर आयकल्लो लोक विस्मीत जावंक पावलो. त्याच परी आमच्या जिवितांत तें उतर हर एक दीस सकाळीं सांजेर वेळ मेळटा आसतना देवाच्या आसरपणांत रावून तें आयकूंक आनी त्या प्रकार आमची जिणी मारून हाडूंक, नवें जिवीत जियोंक, नवसरणी करूंक, जिविताची नवसरणी करूंक जाय असली कृपा प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा मागण्या वेळार आमी मागून घेवया आनी जेजूचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. आमेन.